Welcome to Garden of Glory. Today's message is not about power, it's about peace. In Romans 14, we learn that the kingdom of God is not in arguing over opinions, but in righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. रोमकारांक पत्र ओवेसवर 14 वळी 1 ते 23. दुबावी मोनाच्या मनशांथाय प्रिती मोग भावार्थांत घोट न्हय तांकां लागीं घेयात, पूण तांच्या खासगी मोतांचे बाबतींत वाद करूं नाकात. कोण कोण आपल्या भावार्था प्रमाणे आपणाच्यान सगळें खावूं येता म्हूण समजतात, पूण दुसरीं ओसोक्त तीं फकत शाक भाजी खातात. जीं कोण आपणाच्यान कितेंय खावूं येता म्हूण समजतात तांणी कितेंय खायनात तांची बेपरवा करची न्हय. तशेंच जीं कोण कितेंय खावंक तयार नात तांणी कितेंय खातात तांची जोडती करची न्हय, कित्याक देवान हांकां मानून घेतल्यांत. आनी तूं दुसऱ्यांच्या चाकरांची जोडती करूंक तूं कोण? तीं उबीं आसात की भूंय पडल्यांत तें तांच्याच धोनयान पळोवचें, आनी तीं उबीं रावतलींच, कित्याक तांकां उबीं दवरूंक सोम्यांक पदवी आसा. कोण कोण दिसा मदें अंतर करतात, दुसरीं सगळे दीस एकाच म्हत्वाचे म्हूण धरतात. जण एकल्यान आपापली खात्री करून घेवची. दिसा मदें अंतर करतात तीं सोम्याच्या मानाक तीं अंतर करतात, आनी कितेंय खातात तीं सोम्याच्या मानाक खातात, आनी आपूण खातात त्या पासत देवाक दिनवासतात. आमचे भितरलीं कोणूच आपणाचेच खातीर जियेनात, आनी कोणूच आपणाचेच खातीर मरोनात. आमी जिवीं आसांव तीं सोम्या खातीर जियेतांव, आनी मरून वेतांव जाल्यार सोम्या खातीर मरतांव. म्हणटच जावं जिवीं जावं मेलोलीं आमी सोम्याचीं, कित्याक क्रिस्त मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो तो ह्याच पासत. म्हणगे मरून गेल्यांत तांचेर, तशेंच जिवीं आसात तांचेर ताणें आपलो अधिकार चलोवचे पासत. तर कित्याक म्हूण तूं तुज्या भावाची ओ भयणीची जोडती करताय? आमी सगळीं देवाच्या न्यायासना मुखार उबीं रावतल्यांव, कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, म्हज्या जिवाच्यान उलोयता तो सर्वेस्पर, सगळीं म्हाका दिंबी मोडटलीं, आनी सगळ्यो जिबो देवाक महिमा दितल्यो. म्हणटच आमचे भितरल्या जण एकल्यान आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. देखून ह्या फुडें आमी एकामेकाची जोडती आनीक करूं नये. परतेंच जाल्यार खंयच्याच भावाचे ओ भयणीचे वाटेर आडकोळ घालून तांकां सोकला उडोयना जावंक ओ पातकांत पडूंक तांकां सोयेक दिना जावंक तुमी थाराव घेवचो. सोम्या जेजूच्या एकचारांत आसून हांव हें सगळें खात्रेन जाणो. कसलीच वस्त आपणापीच मेळ्ळी न्हय, पूण ती मेळ्ळी म्हूण चिंतात त्या मनशाक ती मेळ्ळी. जेवणा खाणा पासत तुज्या भावाक ओ भयणीक तूं दुखयताय जाल्यार तूंच प्रिती मोगान चलोनाय. ज्या भावा ओ भयणी पासत क्रिस्त मेला त्या भावाचो ओ भयणीचो तुज्या जेवणा खाणाक लागून नाश जावंक दिवं नाका. जें कितें बरें म्हूण तुमी धरतात ताचें कोणूच वायट उलोवंक पावूं नये, कित्याक देवाचें राज आमच्या जिवितांत
खाणापिण्याचेर दवरलोलें ना. पवित्र आत्म्याच्या देण्यान देवाक मानता तें करून आनी सगळ्यां मदें शांती सांबाळून आनी खुशालकाय शिंपडावन की देवाचें राज आमच्या जिवितांत चोडता वाडटा. कित्याक हे रितीन क्रिस्ताची सेवा करतात ती देवाक मानवतात आनी मनशां मदें बरें नांव जोडतात. म्हणटच शांती वसूंक आनी एकामेकाक धीर दिवंक पावयता ते वाटेन चलुया. जेवणा खाणाक लागून देवाचें काम पाड करूंक नाकांत. जेवणा खाणाच्यो सगळ्यो वस्तू शुद्ध खरें, पूण ओमकें खावन पेल्याक पातकांत घालताय म्हूण तुका दिसता जाल्यार तें खावन तूं वायट करताय. मांस खायनासतना ओ सोरो पियेनासतना ओ तुज्या भावाक ओ भयणीक पातकांत घालता तें करिनासतना रावल्यार अदीक बरें. जें तूं खात्रेन मानून घेताय तें तुजे भितर देवा मुखार सांबाळ. ज्या कोणाक आपूण करतात तें आपल्या मना प्रमाणें सारकें आसा म्हूण दिसता तीं मनशां भागी. आपूण खातात ताचे विशीं दुबाव दवरतात तीं देवा मुखार गुन्यांवकार जातात. कित्याक तांची कुर्णी भावार्थाचे खात्रेचेर धरलोली ना आनी भावार्थाचे खात्रेचेर धरलोलें ना तें सगळें पातोक. In a time where everyone has an opinion, Paul tells us to choose love over being right. We do not belong to ourselves. We belong to the Lord. Your liberty is not a license to harm another's faith. The kingdom of God is not about food, drink, or debates, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Let love lead. Let peace rule. Let Jesus be glorified in how we treat one another. Let us pray. Father, give us the heart of peace. Help us to walk in love and not in pride. May our lives bring strength, not stumbling to others. Let your Spirit guide our choices and convict our hearts. We choose love, we choose peace, we choose Christ. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.